वर्स 2025 सोंपलें. हें वर्स गोंया खातीर बऱ्या वायट घडणुकांनी भरिल्लें आसलें. चडशा वायट म्हणल्यार जाता. एके वटेन सरकारान लोकांची घरां वांटोवपाक म्हाजें घर सारकी येवजण चालीक लायली, जाल्यार दुसरे वटेन दरोडे, मर्डर, एक्सिडेंट, शिरगांव स्टॅम्पेड, बर्ज क्लबाक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकांनी भरिल्लें. लोक आनी विरोधक सरकाराचेर तुटोन पडटाले. मात वर्स सोंपता म्हटल्यार झेडपी वेंचणूक जाली आनी वर्सभर सरकाराक दुशणां दीत लोकांनी वर्साच्या अखेरेक दोनूय जिल्ल्यांचेर भाजपाक जेत मेळोवन दिलें. 2025 गूड बाय करतना चला वर्सभराच्या कांय घडणुकांचेर एक धांवती नजर मारुया. फाटलीं कांय वर्सां जालीं पळयता वर्साच्या पयल्या दिसा एक तरी फॅटल एक्सिडेंट आसताच. ह्याय वर्सा अपघातान सुरवात. शेकाचेर स्टाफ आनी पर्यटकां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एक पर्यटक सोंपलो. त्या भायर न्यू इयराक 48 वरांत 172 ट्रॉमा कॉल्स 108 आयले. जॉब स्कॅमाच्या केसींनी फाटले वर्स गाजिल्ले. तातूंत गोंयच्या पर्यटनाची बदनामी करपी सोशल मिडियाचेर चलिल्ल्या कथीत टूल किटाचो गोंयांक बरोच फटको बशिल्लो. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कुडीचे एक्सपोजिशन 2025 जानेरांत सोंपलें. देश विदेशांतले धरून सुमार 75 लाख लोकांनी भेट दिली. जानेरांत जाल्ल्या वित्त आयोगाच्या बसकेंत 28,000 कोटींचे मागणेचो प्रस्ताव सीएम प्रमोद सावंतान दवरलो. बऱ्योचश्यो पयलीं केल्ल्यो त्योच मागण्यो. वित्त आयोग गोंयांत येवन गेले. गोंय खंय गिरेस्त राज्य. गोंयच्यो मागण्यो आयकून गोंयच्या फ्रीबी आमी कंट्रोल करपाक शकना म्हूण स्टेटमेंटूय केलो. ह्याच म्हयन्यांत पणजे स्मार्ट सिटीन 3-4 कडेन गांजांची झाडां किल्लल्लीं सांपडलीं. ताचेरूय पुलिशेन अनवळखीच्या विरोधात कागाळी नोंद केल्यो. गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 सकयल मुख्यमंत्र्याच्या हातान विमा सखी स्कीम लॉन्च केली. स्कीम लॉन्च करपी खंय गोंय पयलेंच. स्किमी सकयल बायलांक LIC एजंट जावंक ट्रेनिंग दिली. दुसरे वटेन सरकारान गोंयांत तिसरो जिल्लो तयार करपाचें काम वर्साच्या सुरवेकूच सुरू केलें. पर्यंत देवळांत 2 गटाच्या वादांत मारामारी जाली. पुलिसांनी कंट्रोल केले आनी मागीर विशय थंयच थांबलो. मजगतीं मंत्र्याचो पब्लीक कनेक्ट तुटला म्हूण भाजपाचे आउटगोईंग प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उलोवन गेलो. रोखडेच दामू नायकाची भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष म्हूण निवड जाली. BJP एक फामील आनी फामिलींतलीं केस्तांवां जगार घालची न्हय म्हूण दामू उलयलो. पक्षाच्या आदल्या कार्यकर्त्यांक परत हाडटले म्हूण दामून सांगिल्लें. केरी पेडण्यां पॅराग्लायडींग करतना पडून पर्यटक आनी पॅराग्लायडींग पायलट सोंपलो. त्या उपरांत पर्यटन खात्यान पॅराग्लायडींग एक्टिव्हिटी सस्पेंड केल्ली. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत कड्डाक पेटिल्लो उजो एका कार सर्व्हिस सेंटराक लागलो. त्यात 30 लक्झरी गाडयो लासून काबार. लोकसभा वेंचणुके उपरांत 7 म्हयन्याच्या अज्ञातवासांतल्यान आरजीचो मनोज परब मिडिया मुखार येवन एकला चलोची घोशणा करून गेलो. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर गोवा डेरीन आदले 18 अपात्र संचालक संलग्नीत सोसायटी वयल्यानू अपात्र करपाची ऑर्द सहकार खात्यान काडली. गोंय सुटके झुजारी 101 वर्साची लिबिया लोबो सरदेसायाक पद्मश्री पुरस्कार फावो जालो. 8वी पास उपरांत ITI करतल्याक 10वी पास धरतले. तांकां पिवनाच्या पोस्टाक एप्लाय करपाक मेळटले. 2 वर्सां ITI केल्ल्यांक 12वी इक्विवेलंट धरतले. तांकां डिग्री शिक्षण घेवंक मेळटलें. गोंय सरकाराचो म्हत्वाचो निर्णय जानेवारीत जालो. फेब्रुवारीचे सुरवेक अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाचे बजेट 12,75,000 मेरेन इन्कम टॅक्स लागचो ना. मोदी सरकारान मिडल क्लासाक मोठी थाकाय दिवपी निर्णय घेतलो. प्रयागराज जाल्ल्या महाकुंभाक गोंयकार मोठ्या प्रमाणात वांटेकार जाले. सरकारानूय खासा डायरेक्ट ट्रेनीची वेवस्था केल्ली. शक्य त्या येरादारीचे पर्याय घेवन गोंयच्यान हजारांनी लोक महाकुंभाक वचून आयले. बेकायदेशीर बांदकामां मुक्त करूंक पालिका आनी पंचायतींनी नेमान आनी वेळार बेकायदेशीर बांदकामां तपासून मोडची हायकोर्टाचे निर्देश दितना मुख्य सचिवाक नोडल ऑफिसर केलो. मोडटली घरां वांटोवपाक वेळ आयल्यार नवीन कायदे हाडून घरां वांटोवपाचें आश्वासन सरकारान दिलें. सरकारान फेब्रुवारांत 2 दिसांचे विधानसभा अधिवेशनू घेतले. पयल्या दिसा राज्यपालाचे अभिभाशण आनी दुसरे दिसा सरकारी कारभार. विरोधकांनी 2 दिसांचे अधिवेशन हें लोकशायेचो खून म्हूण सरकाराचेर बरीच चडाय केली. इतले मजगतीं दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जालो. BJPन आपाची 10 वर्सांची मॅरेथॉन सत्ता सोंपयली. केजरीवाल, सिसोडिया, जैन सारक्या फुडाऱ्यांक घरा धाडले. सरकाराकडे फाटले 11 वर्सां मायज रडखून पडिल्ले कृषी धोरण कृषी मंत्री रवी नायकाच्या फुडारपणा खाला तयार करून जाहीर केले. नव्या धोरणा प्रमाण भात शेताची जमीन केन्नाच कन्वर्ट करपाक मेळची ना. मजगतीं जमीन हडप प्रकरणांतलो आरोपी सुलेमान सिद्दीकीन जेलींतल्यान प्रुडंटाक कॉल करून ताच्या व्हायरल जाल्ल्या 2 व्हिडिओची म्हायती दिली. एक व्हिडिओ पुलिसांनीच गन पॉयंटांचेर रिकॉर्ड केल्लो म्हूण तो उलयलो. पुलिशेच्या आदारान तो क्रायम ब्रांचीच्या लोकापांतल्यान पळून गेल्लो तेन्ना हे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले. गोंय सरकारान PWD खात्यांत आशिल्ल्या उदका पुरवणेचो विभाग वेगळो करून ड्रिंकींग वॉटर म्हूण नवीन खातें तयार केलें.
आदलो DYSP आदलो आमदार लहू मामलेदार बेळगांवांत सोंपलो. गाडये वयल्यान रिक्षावाल्या कडेन धक्काबुक्की जाली. उपरांत ताका एटॅक येवन सोंपलो. मुरगांवां वीज खात्याच्या प्रॉपर्टीत एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर काशीनाथ शेटयेचे आनी आमदार संकल्प आमोणकराचे वाजले. ट्रेसपास केलो म्हूण शेटयेन आमदारा विरोधात पुलिशेंत कागाळ केली. पर्वरेच्या फ्लायओव्हराच्या कामा वेळार देव खापरेश्वराचें स्थान हालयलें म्हूण वाद. बरेच दीस विशय तापले उपरांत आशिल्ल्या त्याच जाग्यार देवूळ परत बांदपाचो निर्णय घेतलो. जॉब स्कॅमाचे आरोप चालू आसतनाच आदले मंत्री पांडुरंग मडकयकारान आपली एक फायल पास करपाक एका खात्यान लाखांनी रुपया घेतले म्हूण बॉम्ब घालो. उपरांत आपणे ती फायन भरिल्ली तें विसरलो. ती ब्रायब नासली म्हूण सांगून विशय सोंपयलो. उसगांव 4 वर्साच्या चलयेचो खून. भुरगें ना म्हूण त्या चलयेची आवय एक सारकी आपल्याक त्रोसां मारताली. त्या रागान तिचे 4 वर्साचे धुवेक मारली. खबर आयकून गोंय हाल्लें. TCPचे वादग्रस्त कलम 17(2)क हायकोर्टान कातर लायली. 17(2)चे नेम आनी गायडलायन रद्द केल्यो. सरकारान सुप्रीम कोर्टात वचून हायकोर्टाचे ऑर्डरीक आव्हान दिलें. ह्याच म्हयन्यांत सरकारान परत एक फावट सामकें ल्हान अशें 3 दिसांचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतलें. 2037 मेरेन विकसीत गोंयाची मोख दवरून मुख्यमंत्र्यान 2400 कोटींचो सरप्लस बजेट मांडलो. भंडारी समाजाचे फुडारी एकठांय येवन त्यांनी कास्ट सेन्ससाची मागणी लावन धरली. फुडाऱ्यां मदीं भाजपा धरून सगळ्याच पार्टीचे फुडारी एकीकडेन आयिल्ले. केंद्रीय मंत्रिमंडळान कास्ट सेन्ससाक मान्यतायूय दिली. रोमन कॅथलीक चर्चीचे पयले लॅटिन अमेरिकन धर्मगुरू पोप फ्रांसीस 88 वर्सांचेर संवसाराक अंतरले. दोनापावला देंपो फामिलीच्या बंगल्यांत घुसून चोख 5 जाणांनी दरोडो घालो. थंय रावपी सिनियर सिटीजन जोडप्याक न्हिदिल्ले कडेन खाटीक बांदून चोरी. सेक्युरिटी गार्डाचेर हल्लो करून चोर घरात घुसले. लाखांनी रुपयांच्यो वस्ती आनी कॅश घेवन चोर फुज्जो. अजूनही ही केस सॉल्व जावना. ह्याच म्हयन्यांत धक्को दिवपी एक मोठी घडणूक देशात घडली. जम्मू काश्मीराच्या पहलगामात टुरिस्टांचेर आतंकी हल्ल्यात 28 हिंदू दादल्यांक सोदून मारले. हल्ल्याक उत्तर दिवंक भारतान ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च केलें. पाक व्याप्त काश्मीर आनी पाकिस्तानात 9 सुवातींचेर एअर स्ट्रायकात 80 ते 90 आतंकवाद्यांक मारले. पाकिस्तानाचे राती 4 राज्यांनी 24 शारांनी हल्ले. जापेत भारतान 3 फायटर जेट्स, 50 ड्रोन, अवेक सर्वेलन्स सिस्टम उडयली. भारताची लाहोरात कारवाय. त्या आदी पाकिस्तानान राती 26 शारांचेर हल्लो केल्लो. नागरीक सुवातीक टार्गेट. जम्मू काश्मीर, पंजाबात कांय नागरिकांक मरण. घरादारांचे लुकसाण. चडशे ड्रोन हल्ले निकामी. जाप म्हूण भारतान तांचे 6 एअरबेस धरून 8 मिलिटरी सुवातीक काबार केल्यो. हें चालू आसतनाच अमेरिकेची मध्यस्थी. मात ह्या फुडें आतंकी हल्लो हो भारत देशाआड युद्ध म्हणून मिलिटरी कारवाय जातली हें मोदी सरकारान स्पश्ट केलां. भाजपा सरकारान फाटल्या टर्मात सुरू केल्ली फुकट उदकाची येवजण सुमार 3.5 वर्सांनी मे म्हयन्यांत बंद उडयली. शिरगांवां लयराई देवीच्या जात्रेक चेंगराचेंगरी जावन 6 धोंडांक मरण आनी सुमार 70 जाण जखमी जाले. मुख्यमंत्र्यान फॅक्ट फायंडींग समिती करून चवकशी केली. देवस्थान धरून सगळेच संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांची निश्काळजीपणां चवकशेंतल्यान उघड जाली. मात अजून कांय एक्शन ना. भर मे म्हयन्यांत गोंयांत पावसाचो उटंगार आयलो. घोग्यांनी पावस, नेटाचें वारें, जगलां गडगडाटान कितल्याशाच वाठारांनी बुट्टी मारली. झाडां पडून घरां गाडयांचें लुकसाण. कांय वाठारांनी लायटीचे खांबे पडले. शेतकारांचें लुकसाण जालें. पयलीं सावनूच कला अकादमी धरून हेर वेगवेगळ्या कारणाक लागून वादात सांपडपी मंत्री गोविंद गावडेन आपल्याचेर आनीक एक अब्र हाडलें. प्रेरणा दिसाची सरकारी कार्यावळ आनी गोविंदान मुख्यमंत्र्याकडेन आशिल्ल्या ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या भ्रश्टाचाराचेर विधान केलें. श्रमशक्ती भवनात कितेंय घेवन कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली क्लियर करतात म्हूण ताणें आरोप केल्ले. प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीच्या आयोजना वयल्यान गोविंदाचो आदिवासी कल्याण खात्याचेर फोग. मुख्यमंत्र्या बरोबर भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायकानू दिल्ली मेरेन विशय लावन धरलो. सारको 18 जुनाक मुख्यमंत्र्यान गोविंदाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयलो. त्या उपरांत गोविंदान एक जाहीर सभा घेवन आपली बाजू मतदारां मुखार मांडली. सगळो प्रकार केंद्रीय फुडाऱ्यां मेरेन पावयतलो म्हूण ताणें उलोवन दाखयलें. प्रेरणा दिसा केल्ल्या आरोपांत तथ्य आसा म्हूण म्हाका देवयलो. गोविंदाचो स्टेटमेंट. केंद्राचे उल्हास स्किमी सकयल गोंय पूर्ण साक्षर जालें. गोंयान पुराय देशा मुखार एक देख दवरल्या. गोंयान बरेच बेगीन टार्गेट गाठला म्हूण शिक्षण मंत्रालयान तोखणाय केली. जून म्हयन्याचे सुरवेक आरोग्य मंत्री विश्वजितान मदींच जीएमसीक भेट दिली. जीएमसींतल्या दुयेंतीक सारको वागयना म्हूण लोकांच्यो कागाळी आयिल्ल्यान चीफ मेडिकल ऑफिसराची खरडपट्टी काडली. ते वटेन सीएमओ कडेन मंत्री वागला ते पळोवन दोतोर मंत्र्याचेर फुर्योज. भलायकी मंत्री विश्वजितान 24 वरां भितर कॅज्युअल्टीत येवन जाहीर माफी मागची.
सीएमओ दोतोर रुद्रेश कुट्टीकार मिडिया मुखार आयलो. जीएमसीच्या दोतोरांची डिनाच्या ऑफिसा भायर निदर्शनां जाली. त्या दिसाचो व्हिडिओ काडटल्याचेरूय खंय एक्शन जाय. जीएमसीत व्हीआयपी कल्चर नाका. मंत्र्यान प्रुडंटाच्या माध्यमांतल्यान दोतोराची माफी मागली तरी प्रकरण थांबना जालें. मागीर मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थी करून दोतोराची बाजू आयकून घेतली. मागण्यो मान्य केल्यो तितल्यार प्रकरण मिटलें. अहमदाबादात एअर इंडियाच्या अपघातात 265 लोकांक मरण. कितलेशेच जखमी आनी क्रिटिकल. देशभर दुखवटो. विमानाची दोनूय इंजिनां फेल जाल्या आसूंये म्हूण दुबाव. बीजेपीचो आमदार प्रवीण आनी आदलो आमदार बाबू आजगांवकाराचो वाद 2022 सावन चालूच आसा. ह्या वर्सा तांच्या वादांतलें प्रकरण गाजलें ते दोगांयनी एकामेकाचेर केल्ल्या ड्रग्साच्या आरोपा खातीर. दोगूय एकामेकाचेर ड्रग्साच्या धंद्यात आशिल्ल्याचे आरोप करून मेकळे. तांच्या वादाक आतां पार्टी चड सिरियस घेना जाल्या. इतले मजगतीं गोंयचो राजपाल बदल्लो. श्रीधरन पिल्लेचे सुवातेर आतां राजपाल म्हूण अशोक गजपती राजूची नेमणूक जाल्या. तो आदलो केंद्रीय मंत्री आसलो. जुलय म्हयन्याच्या 4थ्या सप्तकात सुरू जाल्ले गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 8 ऑगस्ट मेरेन चल्ले. विरोधकांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर सरकार पक्षाक धारेर धरले. ह्याच अधिवेशनात मादेचेर प्रुडंटान केल्लो बिग स्टोरी ग्राउंड झिरो एक्सपोजे विधानसभेत गाजलो. मुख्यमंत्र्यान कंटेम्प्ट पेटिशन घालपाचे उतर हावजात दिलें. ह्याच विधानसभेत सरकारान बेकायदेशीर घरां साल्वार करूंक 3 कायद्यांनी दुरुस्ती केली. त्याच बरोबर 1972च्या पयल्या सर्वे प्लानांत आशिल्ल्या घरांक पुनर्बांधणी करपाक परवानगी घेतना नवीन कन्वर्जन संदीची गरज आसना असो पयलीं सावन एक सर्क्युलर आसा. तरी कोणाकूय डॉक्युमेंट लागल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान एक प्रमाणपत्र दिवपाची तजवीज सरकारान केली. 3 कायद्यांनी दुरुस्ती करून सरकारी, खाजगी आनी कोमनीदादीचेर आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरांक कायदेशीर करपाची तजवीज केली. ही म्हजें घर येवजण चालीक लावपाक दरेका तालुक्यांत वचून सरकारान कार्यावळी केल्यो. हजारांनी घरां ह्या कायद्याक लागून वाचतलीं म्हूण सरकार सांगता. दुसरे वटेन कोमनीदादी आनी कांय लोक कायद्या विरोधात कोर्टात गेल्या. अधिवेशना वेळार जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बसकेत गोंयांत 3रो जिल्लो करपाचेर निर्णय जालो. दारबांदोडे, सांगें, केपें, काणकोण घेवन 3रो जिल्लो आनी कुडचड्यार हेडक्वॉर्टर करपाचें थारलें. मात सरकारान ताचेर चड गाजावाजा केलो ना. कोलवा माडेलात गँगाच्या दुस्मानकायेंतल्यान रस्त्यार दोगांची कापाकापी घडणूक. सकाळीं दोगा तरणाट्यांचेर कोयतो तलवारीन हल्लो. गाडयेचेरूय फारपेट. त्याच दिसांनी कोलवा सेरावले गँगाची केस्तांवां जाली. 2 गँगांची पिस्तूल आनी सुरी दाखोवन झगडी. एकामेकाक मारपाच्यो खंय धमक्यो दिल्ल्यो. कोलवा गँग वॉर आनी फातोड्ड्या रोड रेजी उपरांत हें 3रे मोठें प्रकरण. 2 वर्सां चर्चा चलताली त्या मंत्रिमंडळ फेरबदलाक ऑगस्टांत म्हूर्त मेळ्ळो. गोविंदाक काडिल्ल्यान एक सुवात रिती आशिल्ली. आतां आलेक्स सिकेरान राजिनामो दिवन आनीक एक सुवात रिती केली. दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकरान मंत्रीपदाची शपथ घेतली. खातें वांटपाक मात निमणो चवथीचो म्हूर्त मेळ्ळो. मंत्री रमेश तवडकराक खेळां, आदिवासी कल्याण आनी कला आनी संस्कृती खातें. मंत्री दिगंबर कामतीक PWD, बंदर आनी वजन माप खातें. मजगतीं मंत्री सुभाष फळदेसायाक ड्रिंकींग वॉटर जाल्यार मंत्री सुदिनाक म्युझियम आनी गॅजेटर हे अतिरिक्त खातीं दिली. मंत्री जावपाक रमेशान सभापती पद सोडलें. त्या जाग्यार सावड्डेच्या आमदार गणेश गांवकाराक सभापती करपाचें थारलें. 26 वर्सांनी माविनाक मोठी थाकाय मेळ्ळी. 1998च्या पॉवर रिबेट स्कॅमाक उत्तर गोंयच्या खासा कोर्टान मंत्री माविनाक निर्दोश मुक्त केलो. बाकीचे 6 आरोपीय सुटले. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या कागाळीचेर ही केस चलिल्ली. निकाल येवपाक 26 वर्सां लागली. गोंयच्या IITक अजून सुवात मेळना. 7-8 सुवाती फायनल करून जाल्यो. मात एक तर लोकांच्या विरोधाक लागून ना जाल्यार हेर तांत्रीक कारणाक लागून सायट बदलची पडली. सप्टेंबरांत कोडार खांडेपारा IIT हाडपाचो निर्णय जालो. मात परतूय थळाव्यांनी खर विरोध केल्ल्यान सरकाराक मार्ते घेवचे पडले. ह्याच म्हयन्यांत भारताच्या उपराष्ट्रपती खातीर वेंचणूक जाली. NDAचो CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती म्हूण वेंचून आयलो. मजगतीं तिळारीचे रानांतलो ओमकार हत्ती आपल्या कळपांतल्यान सुटलो आनी घोटगेवाडी सासोली सावन गोंयांत पावलो. पेडणे वाठारांत भोंवून कुळागरांनी केळी आनी माडयांची बरीच नासधूस केली. कांय दीस पेडणे वाठारांत रावन तो परत महाराष्ट्रांत गेलो. कांय दिसांनी परत गोंयांत आयलो आनी परतून महाराष्ट्रांत वचून आपल्या मूळ कळपाक मेळ्ळो. एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराक करंजाळे गुंडांनी बडयलो. बरोच मार लागिल्ल्यान तो बरोच तेंप GMCत एडमीट उरलो. हल्ल्याची CCTV फुटेज मुखार आयिल्ल्यान पुलिसांनी रोखडेच 7 जाणांक उखल्ले. तातूंतल्या एकट्यान खापो गुंड जेनिटो कार्दोजोचें नांव घेतिल्ल्यान ताकाय अटक केली. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करूंक पणजेंत एक्टिव्हिस्ट राजकारणी उटाच्या तेंक्यान मोठी रॅली जाली. आझाद मैदाना उपरांत आंदोलक पुलीस हेडक्वॉर्टराचेर उपरांत BJP हेडक्वॉर्टर्साचेरूय गेले.
तांकां मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वयतना आडायले. कांय जाणांचेर लाठीमारू जालो. गँगवॉर आनी रामा काणकोणकार मारपीट केसी उपरांत हिस्ट्री शिटरांच्यो नाडयो आळोवपाक नॅशनल सेक्युरिटी ॲक्ट गोंय सरकारान लागू केलो. ह्याच म्हयन्यांत आमदार गणेश गांवकार गोंय विधानसभेचे सभापती जाले. मजगतीं एशिया कपाक लागून हो म्हयनो गाजलो. भारताच्या पंगडान ह्या टुर्नामेंटात पाकिस्तानाक 3 फावटी हरयले. त्या वेळार सूर्यकुमार यादवाच्या पंगडान पाकिस्तानाच्या टिमी बद्दल घेतिल्ल्या भुमिकेक लागून लोकांनी तांकां उखलून धरले. ऑक्टोबरांत सुरवेकूच म्हापशां गणेशपुरी दोतोर घाणेकाराच्या बंगल्यार दरोडो पडलो. 5 जाणांचे तोळयेन घरच्यांक बांदून घालून घरांतल्यो वस्ती, कॅश आनी 50 लाखांचो माल चोरये. पुलिशेन नॉर्थ ईस्ट मेरेन चोरांचो पाठलाग केलो, मात 12 टिमी रित्यात आनी परत गोंयांत पावल्यो. 15 ऑक्टोबराक शेतकी मंत्री आनी आदले मुख्यमंत्री रवी नायक संवसाराक अंतरले. राती उसरां काळजाच्या आताकान पिरायेच्या 19व्या वर्सा ताणें निमणो स्वास घेतलो. कुळमुणकार चळवळ, कायदो सुवेवस्थे सारकिल्ले प्रश्न आपल्या धाडसी नेतृत्वान निकालात काडूंक पावलां उखलपी रवी गेल्ल्यान राजकीय मळार पोकळी निर्माण जाली. गोंयांक रोरो फेरी बांदून दिवपी विजय मरिन्साच्या डॉकात स्फोट जावन पयलीं आत्ताक दोग आनी मागीर 3 जाण हॉस्पिटलांत अशे 5 जाण सोंपले. ऑक्टोबरांत पावसाच्या दडकांनी शेतकऱ्यांचो घात केलो. लुवणेच्या वेळारूच घोग्यांनी पावस आयिल्ल्यान बरी पिकलेली शेतां आडवी पडली. पावसाक लागून लुवंकूय मेळना, लुवलेलें भात सुकोवंक मेळना अशी परिस्थिती शेतकारांची जाली. कांय दीस मिरगार पडटा तसो घोग्यांनी पावस पडलो. पालसणां कोसप, झाडां पेडां मोडप चालूच आसलें. उगवे पोरसकडे शिमेर फारपेटीची घडणूक घडली. मूळ बिहारचे लाल बहादूर गौड आनी राम पासवान जखमी जाले. रेंव काडपाच्या वादांतल्यान खंय फारपेट जाली. बरेच चौकशी उपरांत फारपेट प्रकरणात पेडणे पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्या. दुबावीत उगवेचे, तातूंतले 2 IRB पुलीस आशिल्ले. ह्याच म्हयन्यांत मुख्यमंत्र्यान आमदारांक आनी भाजप फुडाऱ्यांक महामंडळां दिवन मेकळे केले. आमदार मायकल लोबोक GSIDC, आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराक कला अकादमी, जाल्यार आमदार संकल्प आमोणकाराक सिवेज महामंडळ. आदलो मंत्री आलेक्स सिकेराक कायदो आयोगाचो अध्यक्ष केला. आदलो आमदार दयानंद सोपटेक बालभवनाचें अध्यक्षपद दिलें. नोव्हेंबर म्हयन्याच्या सुरवेकूच भारताच्या बायलां क्रिकेट पंगडान पयलेच फावट वन डे वर्ल्ड कप जिखलो. गोंया सयत भारतभर उत्साहाचें वातावरण आशिल्लें. गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतलीं केस्तांवां मात सोंपपाचें नांव घेना. वागातोर एका क्लबांत बाउन्सराचो 5 पर्यटकांचेर हल्लो. पर्यटक खंय बनारसच्यान गोंयांत आयिल्ले. इतले मजगतीं साळगांवां डबल मर्डर. नागवाचो रिचर्ड डिमेलो आनी अभिषेक गुप्ताचो गळो कापून खून जाला. दुसरे वटेन मोर्जे उमाकांत खोताचो खून. जमनीच्या वादांतल्यान हो खून जाल्लो. वर्सभर तश्यो मर्डर, मारामारी, चोरयो ह्या सारक्यो बऱ्योच घडणुको घडिल्ल्यो. एका वर्सा उपरांत जॉब स्कॅमान परत तकली वयर काडली. हांगा जॉब विकपा खातीर पयशे घेवपीच पुजा नायक मिडिया मुखार येवन तांणी IS अधिकारी निखिल देसाय आनी PWDचे PC उत्तम पार्सेकराचें नांव घेतलें. तांची वळख करून दिवपी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हूण पुजान मिडियाक सांगलें. क्रायम ब्रांचीन चवकशी करून त्या आरोपांत तथ्य ना म्हूण सांगून केस बंद केली. इतलें जाता म्हणसर बायणा एके फामिलीचेर दरोडो पडलो. हत्यारा रॉड घेवन 7 जाणांचो फामिलीचेर हल्लो. फामिलीक बांदून घातली आनी भांगर कॅश घेवन दरोडो घालपी गँग फरार. फाटल्या 2 दरोड्याच्या केसींनी फेल केल्ल्या गोंय पुलिशेक ह्या केसींत यश आयलें. तांणी सगळ्या आरोप्यांक धरून हाडले. हेर राज्या बरोबर गोंयांतूय SIRाक सुरवात केली. वट्ट 1,85,000 फॉर्मां अनमॅप्ड सांपडलीं. ERO आतां नोटीस काडून सुनावणेक आपयता. पुरावे दाखयना जाल्यार नांवां वळेरेंतल्यान डिलीट जावपाची. वर्सभर टायगर रिझर्वाचो विशय चलिल्लो. त्या खातीर नेमिल्ली CEC गोंयांत येवन गेली. निमणे टायगर रिझर्व करपाक CECन मान्यताय दिली. 2 फेजींनी टायगर रिझर्व करपाचो प्रस्ताव CECन दिला. पयले फेजीत खोतीगांव नेत्रावळी, जाल्यार दुसऱ्या फेजीत भगवान महावीर अभयारण्य आनी नॅशनल पार्क. म्हादय अभयारण्याचें मात CECन सरळ अशें कांयच म्हणिल्लें ना. गोंयांतलो 4थो मोठो दरोडो काणकोणा पडपाचो. काणकोण चावडेर एका शेटीगेर दरोडो घालपाचो यत्न 8 जाणांच्या गँगान केलो. मालक सावध आशिल्ल्यान आनी वेळार पुलीस पाविल्ल्यान चोर पळय. श्री सस्तान गोकर्ण पर्तगाळी जियोत्तम मठाच्या 550व्या वर्साच्या सुवाळ्या निमतान श्रीरामाची 77 फूट प्रतिमा उबारल्या. अनावरण करपाक प्रधानमंत्री मोदी आयिल्ले. ह्या वेळार पर्तगाळची देशाची नवी दक्षिण अयोध्या म्हूण नामना जाली. नोव्हेंबराच्या अखेरेक जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर जालें. 20 डिसेंबराक गोंयभरच्या 50 जिल्लो पंचायत मतदारसंघां खातीर वेंचणूक जावपाची. हडफड्या शेनवारा मध्यान राती बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयलें.
हातूंत 5 पर्यटक आणि 20 क्लबाचे कर्मचारी असले. उजो लागपाच्या प्रकरणात हणजूण पुलिशेन क्लब धनी सौरभ आणि गौरव लुथराक यांच्याड लुकआउट नोटीस जारी करून थायलंड सावन उखल्ले. त्या भायर भारतात आशिल्लो त्यांचो पार्टनर क्लबात काम करपी मॅनेजरांकूय अटक केली. ह्या प्रकरणाक लागून गोंयची कांय खातीं आणि ग्रामपंचायतीचो कारभार एक्सपोज जालो. अग्निकांडाची उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दखल घेवन PIL घाले. दुसरे वटेन सरकारान स्थापन केल्ल्या मॅजिस्टेरियल समितीन आपलो रिपोर्ट सरकाराक दिला. त्याचेर कारवाय नव्या वर्सात जावपाची. ह्या सगळ्या बोळात जाल्ल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक गोंयकारांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. सुमार 70% मतदान जालें. दरोडे, चोरयो, खून, गँगवॉर आणि उपरांत बर्ज क्लबाक लागिल्ल्या उज्याक लागून भाजपा सरकाराचेर बरीच टिका जाल्ली. मात वेंचणुकेंत दोनूय जिल्ल्यांचेर लोकांनी भाजपाकूच जिखयली. वर्स सोंपता म्हणल्यार सरकारान 3rd डिस्ट्रिक्टाचो मार्ग मेकळो केलो. दारबांदोड्या, सांग्यां, केप्यां आनी काणकोण घेवन 3रो जिल्लो तयार करपाचें फायनल. जिल्ल्याक कुशावती जिल्लो म्हूण नांव दितले. केप्यां हेडक्वॉर्टर करपाचें थारलां. 2026 ह्या सरकाराचे निमाणें वर्स आशिल्ल्यान वेंचणूक वर्स आसतलें. राजकीय घडामोडी बरोबर सरकारूय कांय म्हत्वाचे निर्णय आनी येवजण्यो घेवन येवपाची शक्यता आसतली. एके वटेन क्रायम आनी करप्शनांतल्यान जावपी बदनामी, दुसरे वटेन येवजण्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी म्हजें घर सारकी येवजण घेवन भाजपाची वेंचणुकेची तयारी सुरू जातली. राज्यांतल्यो हेर पॉलिटिकल पार्ट्यो वेंचणुकेच्या तयारेक लागतल्यो. तसो हे वर्सूच इलेक्शन मुडांत वतलें. ही खास कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी. नवें वर्स सगळ्यांक सूख, समृद्धी, भरभराटीचें वचूं हीच मागणी. पळयत रावात प्रुडंट.